कॅट्रॅक्ट कॅट्रॅक्ट हो कॅट्रॅक्ट भुरग्यांनी आसूं शकता आसूंक शकता न्यूबॉर्नान न्यूबॉर्नानय आसूंक शकता कित्या खातीर हय सो आतां मोस्टली सगळ्यांक समजलें जाल्यार कॅट्रॅक्ट म्हणजे ओल्ड एजाचे दुयेंस म्हणटात बरोबर. समजा आतां 50+ जालें 60+ जालें मोतीबिंद जालो म्हणटात बट अशें नासता तें एज रिलेटेड अशें नासता समजा न्यू बॉर्न बेबी आसा न्ही तांकांय मोतीबिंद जावंक शकता ओ बट कॉमन कॉजीस अशें न्ही म्हणजे समजा आतां आवयक कसलें इन्फेक्शन जालें समजा रुबेला इन्फेक्शन जालें ड्युरींग प्रेग्नन्सी ताका फिवर येता जोर येता जाल्यार भुरग्यांनी कॉन्जेनायटल कॅट्रॅक्ट म्हणजे भुरगेपणांनीच जे कॅट्रॅक्ट जाता ते जावपाचे चान्सीस चड आनी असले समज कॅट्रॅक्ट आयले न्ही जाल्यार ते ट्रिटमेंट करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट की जितले बेगीन ट्रिटमेंट जाता तितलें बरें अच्छा कित्याक जेन्ना भुरगो ग्रोथ जाता न्ही तेन्ना सगळ्यांत इम्पॉर्टंट ताच्या दोळ्याक ग्रोथ जावपाक मेळपाक जाय म्हणजे विस्त म्हणजे लायट भितर पावपाक जाय बरोबर आनी कॉन्जेनायटल समज भुरगेपणानूच समज मोतीबिंद आसा ताका जाल्यार कितें जातलें लायटच भितर पावची ना पडद्यांक अच्छा ताजो ग्रोथच जायना आनी समजा तुमी ट्रिटमेंट ते कॉन्जेनायटल कॅट्रॅक्टाचे लेट केलें जाल्यार कितें जातलें तो लेजी आय जाता इवन तुमी समजा मागीर ऑपरेट करून लेन्स घातली न्ही ती फुल्ल विस्त एक नॉर्मल मनशाक जितली येवपाक जाय ती तितली येवंक शकना सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एक न्यू बॉर्न बेबी जे आसा तांकां फुल्ल एक्झामिनेशन करपाक जाय दोळ्यांचें जे तांचे लेन्स तांची रेटिना सगळे चॅकअप करून बाबा सगळें ओके असल्यार बरें आसता